कला अकादमी कला सादरीकरणा खातीर 15 ऑगस्टाक उक्ती करपाचो आमचो यत्न चल्ला. इंजिनियर आनी चीफ आर्किटेक्ट मॉनिटरींग करतात, कला मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. कलाकारांची उमळशीक आमकां खबर आसा. बेगीच ही वास्तू कला आविष्कारा खातीर उक्ती करपाचो हावेस गोविंद गावडेन उक्तायलो. कला अकादमी चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाची खाजगी मालमत्ता न्हय. सरकाराच्या कामात हस्तक्षेप करपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना. तांकां कला अकादमीचें इन्स्पेक्शन कित्या खातीर म्हण करपाक दिवचें? गोविंद गावडेचो प्रस्न. कला अकादमीचें ताणें केल्लें काम फॉल्टी आशिल्ल्याचो ताणें पुनरुच्चार केलो. एक म्हाका कांय कळना की चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनान जो इंटरफियर जावपाचो कितें त्यांचो समज हो म्हाका कांय खबर ना. एक गोष्ट हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की कला अकादमी ही चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाची कितें एंटिटी न्ही किंवा तांची जी खाजगी मालमत्ता न्ही. इट इज अ पब्लीक एंटिटी आणि सरकाराच्या कामा भितर इंटरफियर जावपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना. दुसरी गोष्ट ते म्हणटात की आमकां इन्स्पेक्शन करपा खातीर जाय. इन्स्पेक्शन करपा खातीर जाय कोण म्हणून आमी तांकां दिवया? कारण तांगेले तातूंत कला अकादमी शेअर्स आसात. कितें आसा कला अकादमी? खरें म्हळ्यार चार्ल्स कुरियान जो डिझायन जो केल्लो आसा तो म्हाज्या माहिती प्रमाणे हांवें ऑलरेडी मेड द स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्टी डिझायन. ताजेर हे काय उलयना. तांकां जेन्ना आमी आपयलेले आशिल्ले की बाबा ह्या गोष्टी खातीर आमकां कितें सोल्युशन्स आसा तुमचे कडेन, त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सगळ्यांनी हात वयर काडलो की प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसपाक जाय न्ही. त्या वेळाचेर आमी जेन्ना प्रॉब्लेमाक सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतात तांकां हांकां नाक खुसोवपाची कांय गरजूच ना. खरें म्हणल्यार कला अकादमीचें काम जोरदार सुरू आसा. आमी सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसात की पर्सनली आमी मॉनिटरींग करतात की बाय 15 ऑगस्ट म्हजे हिशोबा प्रमाणे कला अकादमी लोकार्पण जावपाक जाय. कारण बरेच दीस जाल्ले आसात. ज्या कलाकार जे आसात ते भरपूर प्रतीक्षेन आसात की कला अकादमीन भितर आमी नवे रंगमंचाचेर आमी आपली कला सादर करची. आणि सगळेच विविध कार्यक्रम जे आसात ते गोंयचे एकमेव अशें इन्स्टिट्यूशन जावन आसात की ज्यातून सगळेच आपले कार्यक्रम साजरे करपा खातीर आतुरलेले आसात. आणि म्हणूनच आमची एक जबाबदारी आसा की जाता तितले बेगीन कला अकादमी तेजें रिनोव्हेशन जावन आतां ऑलमोस्ट स्ट्रेंथनिंगाचें काम जाल्लें आसात. 100% स्लॅब्स सगळे वॉटरप्रुफींग जाल्ले आसात. आतां जो स्लॅब्स वॉटरप्रुफींग कशें जातलें की ज्या वेळाचेर पावस पडटलो त्या वेळाचेर लिकेजीस आमकां चेकिंग करपाक जाय. आनी सायमल्टेनियसली द इंटेरियर जें काम जें आसा तें फर्निशींग जें आसा त्यो काही गोष्टी करपा खातीर आमी पावलां ऑलरेडी उबारलेलीं आसात. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज कला अकादमी म्हणजे PWD इंजिनियर्स जे आसात ते आणि आर्किटेक्ट जो आसा चीफ आर्किटेक्ट हे सगळे मॉनिटरींग. कला अकादमीची दुरुस्तेक अपेक्षे परस चड कळाव लागला. बरोच तेंप जालो दुरुस्ती कामाक लागून कला अकादमीचे सगळे ऑडिटोरियम, थिएटरां, मिनी थिएटरां बंद आसात. कार्यावळी जायनात. पूण हो कळाव नेमको कित्याक लागून जालो तें कला आनी संस्कृती मंत्र्यान सांगलें की soon after the starting the construction of the renovation of the Kala Academy, somebody the vested interest जेंका आसा ते कोर्टान गेले आणि थंय आमकां थोडोसो स्टे दिली आणि तो आमकां टायम जो आसा तो जवळ जवळ 8 महिने आमचे एक फुकट गेले आसा. एक्चुअली खरें म्हळ्यार आमी मार्च बाय 31st of March वी आर सपोज टू इनॉग्रेट दॅट कला अकादमी. बरेच ते 8 महिने आमकां डिले जाल्लो आसा. दुसरी गोष्ट वेगळे फोर्सीस जे आसात ते मन डायवर्ट करपाचे बरेचशे जणांचे प्रयत्न आसात. हांव सगळे गोंयचे कलाकारांचे आभार व्यक्त करता. कारण आजपर्यंत गोंयचे कलाकारांनी पूर्णपणे आमचेर आज विश्वास दवरलेलो आसा. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाच्या हस्तक्षेपाचेर कला आनी संस्कृती मंत्र्यान नाराजी उक्तायल्या. मुळात फाउंडेशना कडेन कसलोच उपाय नासलो. पर्याय आमकांच सोदून काडचो पडलो. आयकात कला आनी संस्कृती मंत्री कितें सांगपाक सोदता तो. चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनान जी एलिगेशन्स केल्ली आसात ती बिनबुडाची एलिगेशन्स आसात. कारण आजपर्यंत गोंयचे कला अकादमीचे काम फक्त जे आसा ते स्ट्रेंथनिंग जाल्लें आसा. तातूंत भितर फर्निशींग किंवा फिनिशिंगाचें काम उरिल्लें आसा. त्यांचो विशय जो आसा तो चार्ल्स कुरियान जे इंटेरियर जे मारियो मिरांडाचे जे पिक्चर्स जे आशिल्ले किंवा तांचे ते पेंटिंग्स जे आशिल्ले किंवा म्युरल्स जे आशिल्ले
ह्या संदर्भात त्यांच्यानी थोडेशे भाष्य केल्लें आसा. कितें सुद्दां जर जालें जाल्यार रिनोव्हेशन आज कित्या खातीर आज घेवचें पडलें, कारण गेली कित्येक वर्सां जालीं सातत्यान ज्या वेळाचेर हाय टायड येता आनी ज्या वेळाचेर बरोचसो पावस शेगीत जेन्ना 15 दीस सुमार 10 दीस सुद्दां पडटा तेन्ना आमच्यो सभागृह जो आसा, जो मुख्य ऑडिटोरियम जो आसा, दिनानाथ मंगेशकर जो सभागृह जो आसा, तातूंत जवळ जवळ ज्यो 8 रोज ज्यो आसा त्यो उदकाच्या सकयल वता. दुसरी गोष्ट आसा की एंटायर जो स्लॅब जो आसा तो लिकेजीस जातालो आनी म्हणूनच हें स्ट्रेंथनिंग आमकां करचें पडलें, तेजें रिनोव्हेशन आमकां करचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.